बँक ऑफ इंडियाच्या कुडचडे शाखेत चाललेल्या फ्रॉड प्रकरणात आता धक्कादायक माहिती उक्ताडार राहिल्या. या फ्रॉडातली मुखेल दुबावीत आरोपी बँकेची स्टाफ तन्वी वस्त लोकांचे पैसे लुटून बिल्डरांक व्याजान दिताली. आता या प्रकरणात काय बिल्डरूय रडाराचेर येवपाची शक्यताय उप्रासल्या. नेत्रावळी अभयारण्याच्या रान अधिकाऱ्यांनी सांगेच्या 3 रहिवाशांकडसून बेकायदेशीर पिस्तूल आणि काडतुसां जप्त केल्या. नोव्हेंबर 23 ते 25 या दिसांनी आरएफओ देविदास सुळी आणि सावले गावांत धाड घाल्ली. या धाडीत अच्युत व्यंकटेश नायक, रघुनाथ प्रकाश देवळी आणि शंकर भिकू नायक हांच्याकडेन बेकायदेशीर पिस्तूल आणि काडतुसां सापडिल्ली. देखून या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. सगळ्या शैक्षणिक संस्थांनी, खासगी उद्देगांनी तशेंच सरकारी कार्यालयांनी लैंगिक छळ जावचो न्हय म्हणून पॉश कायद्या खाला समिती स्थापन करप सक्तीची आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. रोखडेच हे विशींचे परिपत्रक जारी करतले अशेंय मुख्यमंत्री उलयले. बायलांचेर जावपी अत्याचार विशीं मडगांवां गोंय राज्य महिला आयोगा वतीन कार्यावळ आयोजीत केल्ली त्या वेळार मुख्यमंत्री उलयताले. वेळसावन डबल ट्रॅकिंगाचो प्रश्न एका म्हयन्यात सुटावो करतले अशें पर्यावरण मंत्री आलेख सिकेर हांणी सांगलां. संबंदीत अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेवन सगळ्या मुद्द्यांचेर आपणे चर्चा केल्ल्याचें मंत्र्यांनी सांगलें. दिवचल पालिका मंडळाची शुक्रारा जाल्ली बसका थकबाकीच्या विशयावेल्यान तापली. सरकारी कार्यालयांचे भाडे तशेंच दुकानां आनी घरपट्टी मेळून सुमार 6 कोटी रुपयांची थकबाकी आसा. हे थकबाकीची वसुली खंय पावली असो प्रश्न बसकेत उपस्थित जाल्लो. स्वच्छता कामगार आनी हेर कांय विशयूय चर्चेत आयले.
खोलानयत कायाकिंग व्यवसाय करप्याक एकलो मनीस त्रास दिता म्हणून कायाकिंग व्यवसायाक बिरेस्तारा काणकोण पुलीस स्टेशनाचेर एकठांय आयले. खोला पर्यटन थळ जाल्ल्यान कांय तरणाट्यांनी कायाकिंग व्यवसाय सुरू केला, मात ह्याच वाठारांतल्या एका थळाव्यान व्यावसायिकांची कागाळ केली. येरादारीक त्रास जाता तशेंच आनीकूय नाका जाल्ली कारणां सांगून तो आमचेर कागाळ करता आनी वायट उतरां दिता अशें व्यावसायिक सांगतात. देखून पुलिसांनी हातूंत लक्ष घालचें आनी हो विशय सोडोवचो अशी मागणी कायाकिंग व्यावसायिक तशेंच आमदार आल्तोन डिकोस्टान केल्या. नावेली राहुल जैन ह्या मनशान बेकायदेशीरपणान जाग्याचेर कब्जा करून प्लास्टिकाची पायपां विकतालो. हे विशीं थळाव्यांनी कागाळ केल्या उपरांत शुक्रारा मडगांव पालिकेन कारवाय केली. बेकायदेशीरपणान उबारिल्ले अतिक्रमण पालिकेन काडून उडयले. फाटलीं कितलींशींच वर्सां राहुल जैन बेकायदेशीरपणान दुकान थाटून आपलो वेवसाय करतालो. मये वांयगिणी पंचायतीच्या सरपंच पदाचेर कृष्ण चोडणकर बिनविरोध वेंचून आयले. नवीन सरपंच वेंचपा खातीर शुक्रारा पंचायत मंडळाची बसका जाल्ली. सरपंच पदा खातीर कृष्णा चोडणकरांचो एकल्याचोच अर्ज आयिल्ल्यान ते बिनविरोध वेंचून आयले. अंदू वर्साचो पर्पल फेस्ट जानेवारीत न्हय तर पावसाळ्या उपरांत जावपाची शक्यताय राज्य आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकार हांणी उक्तायल्या. जगभरांतल्यान आमच्या पर्पल फेस्टाक बरो प्रतिसाद मेळटा. अंदू वर्साय पर्पल फेस्ट जातलो अशी खात्री मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी उक्तायली. दिव्यांग गौरीश मराठे हांकां शुक्रारा दिव्यांग आयोगाच्या कार्यालयात पणजे रोटरी फूड कोर्ट रिक्षा दिली. ह्या वेळार ते उलयताले. म्हापशा साकून शिवोले वचपी बशीच्या ड्रायव्हराक पुलिसांनी ताब्यात घेतलो. प्रवाशांक भरून बस ड्रायव्हर सोऱ्याच्या घुंवळेत बस चलयतालो अशी कागाळ एका प्रवाशान पण म्हापशे पुलिशेक केली. उपरांत पुलिशेन ही कारवाय केली. सोऱ्याच्या घुंवळेत बस चलयत लोकांचो जीव धोक्यात घालतात अशा व्यक्तींचेर सरकारान कडक कारवाय करची म्हणून प्रवाशांन मागणी केल्या.
सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस तकोन 1,10,35,00,000ची तोपी घाल्ल्या प्रकरणात पणजे सत्र न्यायालयात दीपश्री सावंत हिका 3 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्या. मजगतीं ताणें न्यायालयात जामिना खातीर अर्ज केला. ह्या जामीन अर्जाचेर सोमारा सुनावणी जातली. लेखा खात्यात नोकरी दिता म्हणून एका पणजेच्या दादल्याक दीपश्रीन 10,35,00,000ची तोपी घाल्ली. संबंधितान तिचे आड कागाळ केल्या उपरांत पणजे पुलिशेन तिका अटक केली. कॅश फॉर जॉब प्रकरणाआड आम आदमी पक्षान शुक्रारा नावेली वाठारात निषेध केलो. ह्या प्रकरणाचेर खर कारवाय करची अशी मागणी राज्यपालाक केल्ली, मात राज्यपालान हाचेर कारवाय केली ना. देखून आमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक जॉब स्कॅमा विशीं पत्र धाडला. आमकां पुलिसांचेर मात्तूय विश्वास ना. ते फक्त सरकारा खातीर वावुरतात अशें नावेलचो आमदार वेंजी वेगस उलयलो. असल्या प्रकरणा विशीं तरणाट्यां मदीं जागृताय जावची म्हणून आमी कॉलेजी सामकार हो निषेध करतात. अशीच जागृताय दर एका महाविद्यालया सामकार जावपाक जाय अशेंय आमदार वेंजीन सांगले. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या वाहनां खातीर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र दिवपा खातीर शुल्क वाडयला. नवे दर 1 एप्रिल 2025 सावन लागू जातले. चड वाहनां खातीर 300 LMMV, वेपारी वाहनां खातीर 140 रुपया, दुचाकी आनी रिक्षां खातीर 160 रुपया जाल्यार बिगर वेवसायीक गाडयांं खातीर 100 रुपया फारीक करचे पडटले. हाच्या भायर प्रदूषण नियंत्रण चांचणी केंद्राक वर्सुकी 100 रुपया शुल्क भरचे पडटले. येरादारी खात्याचे संचालक प्रविमल अभिषेक हांणी हो आदेश जारी केला. रायबंदर स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर खणिल्ल्या रस्त्यांक लागून थळाव्यांच्या घरांक धोको उप्रासला. फाटल्या 4 दिसांसावन रायबंदर व्हडल्यो मशिनरी घालून रस्ते खणप चालू आसा, जाका लागून रस्त्यांक तेंकून आशिल्ली आमची घरां हालपाक लागल्यात अशी भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्या. थिये सिमेंट भरपी ट्रकाक अपघात जालो. ट्रक ड्रायव्हराचे ट्रकावेले नियंत्रण सुटिल्ल्यान तांणी ट्रक व्हरून रस्त्या कुशीकच्या घराक मोकलो. सुदैवान ह्या अपघातान कोणाकूच दुखापत जावंक ना, मात घराचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाल्ले आसा. दर वर्साची स्थिती म्हणून घर दर्यान सांगला. सरकारान कितें तरी लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी तांणी केल्या.
भारतीय नौदळ आणि श्रीलंकेच्या नौदळान अरबी समुद्रात संयुक्त कारवाय करून 2 बोटींतल्यान सुमार 500 किल क्रिस्टल मॅथ नावाचे घोळे वखदां जप्त केल्यात. ह्या विशींची फुडली कारवाय श्रीलंकेच्या नौदळा वतीन चालू आसा. अंदूचे वर्स आता सोंपपाक आयला. मात 2023 ते आतां मेरेन देशांतल्या विंगड विमानतळाचेर फटीचे बॉम्ब धमकी दिवपी सुमार 1000 फोन कॉल्स आयिल्ले. हातूंतले 122 फटीचे कॉल्स 2023 वर्साक आयिल्ले, तर उरिल्ले सगळे अंदूच्या ह्या 11 म्हयन्यांत अशी धक्कादायक म्हायती उक्ताडार आयल्या. हातूंत फक्त 250 प्रकरणांनी FIR नोंद जाल्या आनी 12 जाणांक अटक केल्ली आसा, अशी म्हायती नागरी विमानन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल हांणी दिली. फाटल्या कांय दिसां सावन सायबर गुन्यांवकार नव्यो पद्दती आपणावन लोकांची फटवणूक करपाक लागल्यात. सायबर गुन्यांवकार कायदे आनी नेमांचो भंय घालून लोकांची फटवणूक करतात. हाकाच डिजिटल अरेस्ट अशें म्हणटात. विशेष म्हळ्यार 2024 वर्साच्या पयल्या 9 म्हयन्यांत सायबर फटवणुकेक लागून भारताक सुमार 11,333 कोटी रुपयांचें लुकसाण जालां. युनिव्हर्सल इम्युनायझेशन उपक्रमाखाला 1,26,00,000 लसीकरण सत्रां आयोजित जाल्ली. हो उपक्रम गुरुवार बायलां तशेंच 16 वर्सां मेरेनच्या भुरग्यां खातीर ही लसीकरण मोहीम सरकारान चालीक लायल्या. हातूंत विन खाला 27,77,00,000 जाणांक ह्या लसीकरण मोहिमेचो लाव जाल्ल्याचें कळटा. ह्या उपक्रमा अंतर्गत सुमार 7,43 कोटी लोकांनी नोंदणी केल्ल्याची म्हायती भलायकी आनी कुटुंब राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी दिली. कला आणि संस्कृती खात्या वतीन राज्य पावण्यार क्रिप सर्तीचें आयोजन केलां. ही सर्त एकोड्या गटान वा घरगुती गट किंवा संस्था तशेंच ग्रुप कॅटेगरी खातीर 26 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर 2024 मजगती आसतली. ह्या सर्तींतल्या जैतिवंतांक पयले, दुसरे, तिसरे, चवथे तशेंच उमेद वाडोवपी इनामां फावो जातलीं. ह्या सर्तींत वांटेकार जावपा खातीर अर्ज 2 डिसेंबरा सावन कला आनी संस्कृती खात्यात उपलब्ध आसतले. तशेंच रवींद्र भवन, काणकोण, कुडचडे, मडगांव, सांखळी आनी वास्को आनी राजीव गांधी कला मंदिर फोंडें हांगाच्या कार्यालयांनी अर्ज उपलब्ध आसतले. ह्या सर्तींत वांटेकार जावपाची निमणीत तारीख 18 डिसेंबर अशी आसा.
ऑनलाईन फटवणूक करपाच्यो घडणुको वाडत आसात. जायते फावटी ऑनलाईन फटवणूक प्रकरणांत बनावट ओटीपी वापरून फटवणूक करतात. जाका लागून जायते फावटी लोकांक व्हड आर्थीक लुकसाण जाता. लोकांक लुकसाण जावचें न्हय हे खातीर आतां योग्य पावलां उबारतले. हेच फाटभुंयेर 1 डिसेंबर सावन ओटीपी नेमांत व्हड बदल जावपाची शक्यताय आसा. मजगतीं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणांतल्या नव्या बदलांचो परिणाम जिओ, एअरटेल, व्होडाफोन, बीएसएनएल ह्या दूरसंचार कंपनींच्या संदेशांचेर जावं येता. कळसा बांडुरा प्रकल्पा खातीर कर्नाटकाचे मंत्री केंद्रांत वचून मेळ्ळे म्हणून चिंता करपाची गरज ना. हे प्रकरण कोर्टान आसा आनी आमची बाजू घटमूट आसा अशी प्रतिक्रिया उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिली. कळसा बांडुरा प्रकल्पा खातीर कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार हांणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादवाची दिल्लीत वचून भेट घेतिल्ली. हेच फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रश्नांक गोंयचे उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान जाप दिली. गोंय बेळगांव महामार्गावेल्यान तिनय घाट वाठारांतल्या रस्त्याचें काम एप्रील 2025 मेरेन पुराय जातलें. तिनय घाट वाठारांतल्या रस्त्यांच्या दुरुस्ते विशीं फोंडेचो आमदार मंत्री रवी नायकान केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरींक पत्र बरयिल्लें. रवीच्या पत्राक नितीन गडकरीन जाप दिल्या. रस्त्याच्या कामां सयत संबंदीत डायव्हर्शन आनी देखरेखीच्या कामाक आदींच सुरवात जाल्या. अनवोड घाटांतल्यान बेळगांव वचपी 7 किलोमिटराच्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. ह्या रस्त्याच्या दुरुस्ते खातीर मंत्री रवी नायकान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीक पत्र बरयिल्लें. नागालँडात सध्या प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण येवजणेचो लाव बऱ्यापैकी लोकांक जाल्लो आसा. ह्या येवजणे अंतर्गत सुमार 48,826 घरां सॅक्शन जाल्लीं आसात. तातूंतली 19,030 घरां बांदून पुराय जाल्यात अशी माहिती पंचायत आनी ग्रामीण उदरगत मंत्रालयाच्या निवेदनांत दिल्या. विद्यापीठ अनुदान आयोग विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांक बेगीनूच पदवी अभ्यासक्रमांचो काळ उणो करपाचो किंवा वाडोवपाचो पर्याय दितले. दर एका सत्रांत एक्स्ट्रा क्रेडीट गुण मेळोवन 3 ते 4 वर्सांची पदवी उण्या काळात पुराय करपाक मेळटली अशी माहिती UGCचे अध्यक्ष M. जगदीश कुमार हांणी दिल्या.